Hello guys. So हांवें न्यू वॅक्यूम घेतलो क्रियोचो. आत्ता इन्स्टॉल केला तो पळय, आत्ता इन्स्टॉल केला आनी तो प्लग एंड प्ले. काय सॉफ्टवेअरची बी काय गरज ना. सो दाखयता तुमकां. तो पळय, तो एक्चुली 4K हवंय. 4K UHD पण 30 FPS 60 FPS आसा तो मातसो म्हारग. आणि 1080p 60 FPS सुद्दां येता. तो म्हाजे मातसो कमी, पूण तो 4K दिना तुका. हो 4K. आणि हेजो फुडलो आसा मॉडल, तो 2K 60 FPS आसा आणि 4K 60 FPS आसा. सो दाखयता क्वॉलिटी दाखयता. पयलो आसलो मायक सुद्दां आसा कसो, मायक सुद्दां सेम क्रियोचो यूज करता. पळय ते नांव खंय गेलें हय मायक क्रियोचो. हो मायक बरो आसा. चे एक्चुली कशें आसा, दोन तरेचे येता. एक येता पळय तो ह्या स्टँडा वांगडा येता, आनी हांवें ऑर्डर केला पळय तो वीथ स्टँड आनी प्लस हे दोनी. सो हांगासून लूज करपाचो आनी हांगा लावपाचो. बंद करपाक सो चालू केलो वयर लावन परत अशें बोट लायलें काय बंद जाता. तुका क्वॉलिटी दाखयता वॅबकॅमाची. OBS पळय पळय, रिस्पॉन्स टायमूय बरो आसा, क्वॉलिटी बरी आसा. एक्चुली फाटल्यान बॅकग्रावंड तो ब्लर केला पळय, तो हांवें तो NVIDIA ब्रॉडकास्ट यूज करता हांव. हो सॉफ्टवेअर जाता तुमकां हांगासर मायकान. एक्चुली हो येता पळय तो नॉयज रिमूवल आसता हेका, इनबिल्ड नॉयज रिमूवल आसा. प्लस हांवें हांगा सॉफ्टवेअरानूय ताका जो NVIDIA ब्रॉडकास्ट आसा पळय थंयच्यानूय नॉयज रिमूवल केला. सो हे जितले वाडयता न्ही तितलो तेजो GPUचो लोड वाडटा. सो हांवें फक्त हो एकूच ऑप्शन ऑन केला हे करपाक. कित्याक हे दोन केले न्ही काय आमगे मॅसेज येता GPU लोड चड आसा म्हणून, कळ्ळें. सो पळय हांगासर ऑडियो घातलो हांवें. आनी तुमकां आनी दाखयता. हो वॅबकॅम आसा पळय तो इनबिल्ड मायक येता काय, इनबिल्ड मायक दाखयता. इनबिल्ड मायक आसता पळय. हो पळय मायक्रोफोन क्रियो ऑल आसा पळय 4K. हो हेजो मायक, वॅबकॅमाचो मायक. पूण कितें जालें तरी हो मायक सदां असलो मायक सदां बरो, कित्याक हेंचे मातशे आवाज तितलो बरो कॅप्चर जायना. थोडे जाता, म्हारग आसता पळय तेंचे जाता. सो हांव होच यूज करता म्हाजो, कळ्ळें. आनी व्हिडिओ टू टॉक पळय हांगा वर्च्युअल आसा पळय बॅकग्रावंड, तो हांवें ब्लर दवरला. ब्लर तुमकां जाय तसो. वो आतां ब्लर काडीत न्ही इतले लायट येता. वाडयत सामकें वाडयत जाल्यार कांयच दिसना. सो हांव मिडल पुरो. तुमी रिप्लेसूय करूं शकता. फाटल्यान तुमकां दुसरो आनी कितें बॅकग्रावंड जाय न्ही तर तो बॅकग्रावंड घालूं शकता तुमी, कळ्ळें. आनी रिमूव काडल्यार तुमकां सामकोच रिमूव खंयचो दाखयता तुमकां. रिमूव करीत न्ही पळय सारकोच रिमूव फूल केलो पळय. सो हांव ब्लर यूज करता एक्चुली. तुमी कितें जाता, समज तुमी गेमींग करता कितें करता न्ही, लायव्ह स्ट्रिमींग करता, तुमी समज बॅकग्रावंड कितें आसा म्हणजे तुमकां आतां हेच बॅकग्रावंड धरा, हेच बॅकग्रावंड समज धरलें न्ही, समज तुमचो हो बॅकग्रावंड तुमी बेश्टो लायला थंयसर असो बेश्टो किंवा फोटो समज आसा, फोटो लायला जाल्यार तुमचें कितें आसा. आतां म्हाजो बॅकग्रावंड आसा पळय कॅमेरांतलो, हो बॅकग्रावंड दिसना. फक्त म्हाजे जे फेसींग आसा न्ही, हात शोल्डर बी आसा पळय तितलेंच दिसतलें. वाडलें मागीर तें हें जाता, वयता ते रिप्लेस जाता, तो रिमूव जाता. ओके. सो पळय तो ऑप्शन सो जालें. सो क्वॉलिटी क्लियर आसा. आतां लायट बंद करून पळोवया. लायट बंद करून पळोवया की कसो येता तो. एक लायट काडली,
एक 2 लायटी आसा हो एक बल्ब जालो आनी तो आसलो हो बंद केलो हांवें तरी ओके आसा काळोखान पळोवया कशें जाता तो पळय काळोख हो म्हणजे सारकें मातशी पळय फक्त देवाची लायट ती एकूच चालू आसा देवाची लायट देवा कडली लायट ही आनी ही लायट बंद केल्या सो मातसो उजवाडाचेर बसून दिसता कळ्ळें सो बरो आसा कॅमेरा लॉजिटेक बी घेवचे पेक्षा बरो आसा क्वॉलिटी बरी आसा कॅमेराची आनी क्वॉलिटी बरी आसा आनी इनबिल्ड मायक येता ताका कळ्ळें सो सद्याक पळोवया आतां यूज करतलो हांव कशें कितें आसा तें मागीर सांगता तुमकां पूण हो मायक आसा पळय हो म्हाका हेका जालें आतां खूब 6-7 म्हयने जाले घेवन हो मायक आजून बरो आसा कांयच इशू ना ताका नॉयज कॅन्सलेशन बी तेजें बरें जाता जे भायल्यान गाडी वचत न्ही आतां शॉप म्हाजें शेटर आसा पळय शेटर भायल्यान आतां आमचे रस्तो आसा सर रस्तो सो सगळ्यो गाडयो वयता ते मेन रोड समजा तुमी सो थंयच्यान गाडी वयता पळय तो हॉर्न मारता न्ही तेन्ना हो मायक आसा पळय तो सावंड कॅप्चर करिना फक्त हांव जो उलयता न्ही तोच फक्त सावंड कॅप्चर करता सो दीस इज ऑल्सो गूड कळ्ळें ओ चला गायस बाय हो आसलो म्हजो रिव्यू हो वेबकामचो वांगडा मायकाचो रिव्यू केलो हांवें चला दोनी सेम क्रियो आनी क्रियो चला बाय आनी इंडियन कंपनी दिसता म्हाका चॅक करूया हांव क्रियो दिसता म्हाका इंडियन कंपनीचो दिसता एक मिनट होल्ड करा चॅक करूया क्रियो which country brand इंडियन दिसता इंडियन मध्ये यस बाय बेंगलोर सो इंडियन ब्रँड बरो आसा ब्रँड बरी क्वॉलिटी बरी तेंचे तुमी जे रिव्यू बी पळयत न्ही फेसबुकार एमेझॉनार रिव्यू तेंचे बरे आसा सो थोड्यांक 4.8 स्टार म्हणजे आउट ऑफ 5 4.8 स्टार 5 स्टार बी तांकां तेंच्या प्रोडक्टांक गावता सो बरें आसा तेंचे प्रोडक्ट बरे आसात मायक हांव पळय किबोर्डूय आसा तेंचो किबोर्डूय घेवंक सोदता आनी मावस सद्याक हांव म्हजो बेश्टो लॉजिटेकाचो यूज करता सादो गेमींग मावस आसलो तो म्हजो पिड्ड्यार जालो क्लिक करून बटन गेले तेजे सो पळय सद्याक हो किबोर्ड बरो आसा हो एंटी स्पोर्ट्स हो इंडियनूच प्रोडक्ट चला गायस बाय आनी मेन म्हणजे हांव तुमकां रेट सांगपाक विसरलो तो न्हय मायकाची आनी वेबकॅमाची सो वेबकॅमाची रेट आसा 3000 अरावंड 3800 ती वाडटा देंवता आनी हो आसा 4500 तेजी रेट त्या मायकाची सो ते हेच इम्पोर्टंट सांगपाक विसरलो हांव सगळें एक्सप्लेन केलें हें सांगपाक विसरलो चला वायस बाय चॅक करा मुद्दाम चॅक करा बरें आसा प्रोडक्ट